आमी सदांच डॉक्टर प्रमोद सावंताचे वांगडा आनी सरकाराच्या वांगडा उबी आसा. आमचे सगळे मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स, आमची जितली मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन आसा, आमचे पेरंट्स आसा, वी आर फुल्ली सपोर्टिंग दिस गव्हर्मेंट अँड डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमी तेजे वांगडा ठामपणे उबे आसा. आमची भुरगीं, आमची 7 तारखेर जी आसा स्कूल जी आसा रिओपन जातली, फुल फ्लॅज जी आसा रिओपन जातली आनी सगळे पेरंट्सांनी जे आसा आमकां तेंको दिला. हेतून कांयच कोणाचो जो आसा कसलोच आमकां प्रॉब्लम ना. जांकां प्रॉब्लम आसा तेणी जे आसा आपले विचार करचे. गरमेचे जे आसा जे प्रॉब्लम लोकांनी थोड्यांनी सांगला ते पॉलिटिकल पार्टीचे लोक जे आहा हांकां आयज दुसरें काम ना. ते पळयता की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे कितें काम करपाक नॅशनल लेवलाचेर एक पॉलिसी नरेंद्र मोदीजीन हाडल्या हे फाटी आनी नॅशनल लेवलची ही एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना येयल्या हेजे जे आसा एज्युकेशन एका कशें वयर व्हरपाचें एज्युकेशन सिस्टमाक हेजेर जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा काम करूंक लागला. सो वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर टू प्रमोट एज्युकेशन सिस्टम बरें करपाक लागून आनी ताका हातभर लावपाक जाय. आमी प्रत्येक गजालीक जे आसा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी गरमी जाता ह्या घरान बसल्या भुरग्यांक गरमी जायना, घरान भुरग्यांक जे आसा हेंची पॉलिटिशियनाची जी व्हडली व्हडली भुरगीं आसा हे सगळे जे आसा कोण आउट ऑफ जे आसा कंट्री वचून जे आसा एज्युकेशन घेता आनी हांगा येवन बोब मारता लोकांक जे आसा मिसगायड करपाचे जे आसा प्रयत्न करता. तुम्ही पळया खंयचे लोक जे आसा भायर सरता ते. आयज मॅक्झिमम लोक जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे वांगडा जे आसा उबे आसा.